आयज आमचे हांगासर मानशेचो बांद हेजे कन्स्ट्रक्शन प्रोटेक्शना खातीर करता। आमच्या हे सगळ्या शेतांचे प्रोटेक्शन जावचे, कित्याक हांगासर सगळे बांदाचो लोट उदक घेवन पावसान खूब त्रास जाता लोकांक, शेतकऱ्यांक। तेका लागून हो मॅडमीन स्पेशल आमच्या बांदाचे कन्स्ट्रक्शनाचे काम एक करून हाडला, फास्ट करून हाडला आनी आमचे आतां पावसा पयलीं जावनी आनी कंप्लीट करून सगळ्या शेतकऱ्यांक मातसो दिलासा गावतलो, कित्याक तेंचे खारसाण वडोन सगळे शेतान खूब शेताकूय त्रास जाल्लो आसा हेच्या पयलीं। आनी मॅडमीन तांकां पयलीं हेल्प केल्ले की हे करपाक कॉम्पेन्सेशनूय दिल्लें आहा हेच्या पयलीं सगळ्या शेतकऱ्यांक की हेल्प जावची म्हणून। हांगासर खरेंच आयज आनंदाची गोष्ट अशी आसा की आमचो मानशेचो बांद खूब वर्सां डॅमेज जाल्लो आसलो आनी त्या कारणान सगळे पावसाच्या दिसांनी खारसाणचें उदीक सगळे शेतांनी वयर चडोन खारसाणीक लागून खूब शेतकाऱ्यांक हांगासर उत्पन्नान मार बसलेलो आसलो। तेकाच आयज आमचे वॉर्ड मेंबरान सांगलेलें तशें कालच्या पोरू खूब हांगासर आमच्या शेतकारांक लुकसाण जाल्ली आसली, कित्याक तेंच्यांनी ओपन करून तांकां जाय तशें पीक फावूंक जावलें ना, कित्याक खारसाणीचें उदीक वयर चडलें। तशेंच मॅडमीनूय तांकां खूब आपल्याच्या सायडीकसून तांकां कॉम्पेन्सेशनूय प्रोवायड केलें। आनी हे आमचे एक मेन काम आसलें आमच्या गांवचें प्रोटेक्शन करपाक लागून, कित्याक खारसाणीचें उदीक आनी आमचो एक मेन हांगासर ऑक्युपेशन म्हणटा तें आमचें फार्मींग, कित्याक जास्तान जास्त 3/4 ऑफ एरिया इज ऑक्युपायड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। आनी हे हितूनसून ह्या मेन कारणांक हांगासर हे प्रोटेक्शन वॉल एक खरंच गरजेचें आसलें आनी तेच आमी फायल रेजोल्युशन मूव करून मॅडमीन सगळे अप टू CMचे पर्यंत आपले हे करून आपले ट्राय करून आनी सगळे चडान चड फावटी मारून हे काम तिणें हांगासर करून हाडलेलें आसा। एक खोशेची गजाल आमच्या ह्या शेतकारांक म्हाका खबर आहा 2 वर्सां पयलीं तो बांदूय मोडलोलो आनी तेंची आख्खी शेतां पिड्यार जाल्ली। तेंचीच न्हू हांगा कामुर्लेचे शेतकार आमचे शेतां लायतात, सो दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकांची हांगा शेतां आसली पिड्यार जाल्ली। मागीर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान साकून खूब जाणांक कम्पेन्सेशनूय हाडलेलें, बट दीस इयर आमी एक काम इनॉग्रेट करतात आयच्या दिसाक आनी पावसाचे पयले बाब लतीफ हे कंप्लीट जावंक जाय। आतां 1 म्हयनो आहा, बाय एंड ऑफ मे कंप्लीट करूंक जाय। इट्स कॉस्टिंग ₹67 lakhs आनी लेंथ ऑफ 300 meters आनी हायट ऑफ 1.8। सो सगल्यांक रिक्वेस्ट करता हांगासरले शेजाऱ्यांक पयले सद्याक व्हडले ट्रक येतले न्हू मटिरियल घेवन खडी रेंव हे, सो तांकां मातशें आमच्या ट्रकवाल्यांक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टरांक कॉर्डिनेट करचें, तांकां कोऑपरेट करचें। आयज ह्या प्रोजेक्टाचे किंवा ह्या उपक्रमाचे हांगासर काम सुरू जाल्लें आसा दिलाला मॅडम हेंच्या हातीनसून। आनी आमी जायते फावटी आयकलेलें आसा सबका साथ सबका विकास। आयज सबका साथ आनी सबका विकास जर आसात जाल्यार काम बेगीन जावपाक म्हाका दिसता वगत लागना आनी हेच दिलाला मॅडमीन प्रूव करून दाखयल्लें आसा। आमी सगळ्यांनी तांकां कॉपरेट केल्लें आसा, तशेंच गव्हर्मेंटानूय आमकां कॉपरेट केल्लें आसा आनी ताका लागून हो रिजल्ट आमकां बेगीन मेळ्ळो आसा।